अशें हे हातूंत तुमचे सहज अर्दो 1.5 मार्क तुमकां येताच भितर 100%. आनी हातूंत एक व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणजे बॅलन्सिंग द इक्वेशन. ओके. हे जर इक्वेशन बॅलन्स करपाची जर टॅक्नीक जर तुमी शिकत जाल्यार तो 1 मार्क बॉल्सान सारकोच. अशें करून आनी उरलें लास्ट तें करोजन, रेन्सिडिटी आनी रस्टिंग हाचेर तितलें सोंपें आसा की ते 3 मार्क पयल्या धड्याचे म्हणटा सारकेच आमी खंयचोय भुरगो स्कोर करूं म्हणजे हाचेर चड ऑब्जेक्टिव्ह जातले 3 पयले. वन्स यू नो डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव्ह तुमी हें करूं शकता. ओके ओके ओके. अशें म्हणजे ताजेरच तुमकां नेम द फॉलोइंग तरेतरेचे आतां कशें आसता ऑफ स्पीन, लेग स्पीन आसता, बॉल तोच आसता. सो ते तरेतरेच्या भाशेन विचारतात. ओके. भुरग्यांक कळपा जाय. मुळात तुमचो कन्सेप्ट जर क्लियर आसत जाल्यार तुमी मागीर ते ऑब्जेक्टिव्ह आसत, फिल द ब्लँक्स आसत, खंयच्याय स्वरुपाचो प्रश्न आसत तुमी सोडोवं शकता. सर दुसरो धडो हांगा आसा एसिड्स, बेसिक्स एंड सॉल्ट्स. एसीड, बेसीस आनी सॉल्ट्स जे आसा तातूंत सगळ्यान इम्पॉर्टंट म्हणजे तरेतरेचे सॉल्ट्स आनी तांचे फॉर्मुला, ते सॉल्ट्स कशे तयार जाता आनी तांचो यूज कितें न्ही हाजेर तुमकां गॅरंटीड म्हणटा तो 4 पैकी 1.5 मार्क मेळूं शकता. ब्लिचिंग पावडर, प्लास्टर ऑफ पॅरीस हे सगळे म्हणजे पेटंट क्वेश्चन आसतात परिक्षकांचे. दुसरी गजाल जी आसा ते न्यूट्रलायजेशन, pH व्हॅल्यू अशें पोर्शन वास्ट आसता पण हाजेर तुमी चडसो भर दिवपा जाय आनी हे 4 मार्क मेळपाक तुमकां कांयच हरकत ना. सर आनी एक प्रश्न जो आमी जेन्ना शिकताले तेन्ना आमकां येतालो की जे इक्वेशनां आसता आनी स्पेशली गणितान एखादे प्रॉब्लेम फॉर्मुला बीन आसता ते लक्षांत उरना आनी सगळे फुडलो गाडो हाडटा तो त्या इक्वेशनाक आनी त्या फॉर्मुलाक लागून. तेन्ना हे फॉर्मुला आनी इक्वेशन लक्षांत दवरपा खातीर कितें वेगळें तंत्र आसा? चडशे आमचे रसायनशास्त्र जे आसता, कॅमिस्ट्री भितर इक्वेशन्स खूब आसता. त्या खातीर इक्वेशन कशें बॅलन्स बी करप हें सारकें प्रॅक्टीस करचें पडटा. इट इज अ स्कील, इट इज नॉट टू बी बाय हार्टेड. एकदां तुमकां तें स्कील कळ्ळें की ना ऑटोमॅटीक बॅलन्सिंग बी सगळें कळटा. सो जाता तितली बुकांतली जी इक्वेशन आसा ती तुमी परत परत बरोवन ती बॅलन्स करपाक शिकपा जाय. ती ऑटोमॅटीक मागीर लक्षांत उरता. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल एसीड आनी बेस, सोडियम हायड्रोक्सायड आनी HCl म्हणजे सॉल्ट आनी वॉटर NaCl + H2O ऑटोमॅटीक म्हणजे वन्स यू स्टार्ट रायटींग परत परत बरयलें की लक्षांत उरता. आनी जाता तितली इक्वेशन जी बुकान तुमच्या आसा ती सगळी तुमी बरोवन काडात आनी ती बॅलन्स करपाक शिकात. आतां फॉर्मुला जर म्हणशात जाल्यार ते मागीर फुडलो जेन्ना चॅप्टर येतलो फॉर्मुलाचो तेन्ना हांव तुमकां विस्तृत सांगता. ताज्या उपरांत सर चॅप्टर आसा मेटल एंड नॉन मेटल्स. आतां मेटल आनी नॉन मेटलाक 4 मार्क आसात पण 2 मार्काचो डायग्राम जर येयलो, 2 डायग्राम भितर आसा एक्शन ऑफ हीट, एक्शन ऑफ स्टीम आनी दुसरो आसा तो इलेक्ट्रोलायटीक रिफायनिंग. हे जर दोना पैकी एक डायग्राम हांगा येवं शकताच म्हणजे 2 मार्क तुमचे गॅरंटीड बॉल्सान आयले. उरले ते 2 मार्क ते हेवटेन तेवटेन खुबश्यो गोश्टी आहा भितर. चडशी डेफिनेशनां जर तुमी याद उरच्यात जाल्यार आनी 1 मार्क मेळोन बाकीच्यो गोश्टी सहज म्हणजे तुमी अभ्यास करतले सगळ्या हेजो तेन्ना सगळें अमकेच म्हणून सांगूं शकना कित्याक पेपर भलतोच सेट करतलो. तेन्ना अशें लक्षांत दवरा की ह्या धड्यान 2 मार्काचो डायग्राम जर आयलो जाल्यार तुमी खरेंच जिखले. तेन्ना हे दोनूय जे डायग्राम आसा ते तुमी बरें प्रॅक्टीस करपा जाय. एक डायग्राम 5-5, 10-10 फावटी काडून पळोवपा जाय पुस्तकान पळयनासतना आनी तो लेबलिंग करपाक शिकपा जाय. डायग्रामांक 1 मार्क आसता आनी 2 गोश्टी लेबल करपाक 1 मार्क. हे 2 मार्क हे स्कील हे तुमी सारकें म्हणजे फाटीक लागून ते डायग्राम सगळे शिकपाचो प्रयत्न करपाकच जाय. बाकीच्यो गोश्टी आहा ते एक्सट्रॅक्शन मागीर मेथड्स ऑफ हे आमचे गॅल्वनायझींग, एमालगम्स, एलॉयजचेर एक प्रश्न येता. एलॉयज एक लक्षांत दवरपा जाय. त्या खातीर एलॉयजचो एक बारीकसो चार्ट बी आसा. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल आतां ब्रास म्हणजे कॉपर आनी झिंक. मागीर कालच्याच परिक्षेक आतां प्रिलिमींग आयले हे 2 गोश्टी. म्हणजे तो एक चार्ट तो लक्षांत दवरीत जाल्यार चार्ट बी कितें आसता बारीक बारीक केलें की खंयच्या जेवणाच्या टेबलार सुद्दां दवरून मदीं जेवता सुद्दां थोडे ते चार्ट अशें वाचूं शकता की तकलेन ते केन्ना जल्मभर विसरचे ना अशे पद्दतीन आमी करूं शकता. खुबश्यो टॅक्निक्स आहा. आमी हळू हळू फुडें मागीर त्या टॅक्निक्स डायग्रामाचेर उलयले कारण आमी असो एक समज आसा की डायग्राम आपल्याक सहज मार्क्स मेळटले म्हणून आमी तो प्रॅक्टीस करता पण ती प्रॅक्टीस करप खूब प्रॅक्टीस करपा जाय. फॉर एग्जाम्पल आमी आतां किडनी काडटा, किडनीचो आमी पायपलायन काडटा, किडनीकसून आमी हांगा येता खंय युरिनरी ब्लॅडरा कडेन. पण ती पायपलायन आमी थंय कितें करता ते पेन्सिलीन ब्लॉक उरता, वयरय ब्लॉक उरता आनी सकयलय ब्लॉक उरता. आतां ही जर पायपलायन ब्लॉक उरली जाल्यार किडनी तुमचो डायग्राम सारको जावन सुद्दां फेल. सो पायप जर आहा ते वयरसून ओपनूय दाखोवंक जाय आनी सकयलय ओपन जावपा जाय.
म्हणजे तितलो डायग्राम इजी नासता, म्हणजे सारको सिस्टमॅटीक सायंटिफिकली आपूण डायग्राम काडपा जाय. ताच्या उपरांत म्हाका दिसता मेटल एंड नॉन मेटल्स, ना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. कार्बन एंड इट्स अ कंपाउंड व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट असो चॅप्टर आसा. आनी ह्या चॅप्टरान सुद्दां तुमकां एक मार्क हो डायग्रामाचो मेळूंक शकता 100%. सो थोडे जे डायग्राम जे मेन्शन केल्ले आसा ते इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आनी सायक्लोहेक्झेन आनी बेन्झीन हाजो भितर दोगा भितरलो एक डायग्राम 100% येतात एक मार्क, तो तुमी प्रॅक्टीस करपा जाय. दुसरी गजाल म्हणजे डेफिनेशन्स, सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्स, अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्स, आल्केन्स, अल्केन्स, अल्कायन्स, तांचे फॉर्मुला, जनरल फॉर्मुला, मागीर तरेतरेची रिएक्शन्स, ती सगळी तुमी जाता इतली तुमी डेफिनेशन्स. हांव सांगता तुमकां इतलें की प्रत्येक धडो जर हें केलो न्ही जाल्यार त्या धड्यांतली डेफिनेशनां खंयचीं, ह्या धड्यान डायग्राम खंयचे येवं शकता, ह्या धड्यान डिस्टिंग्वीश बिटवीन खंयचे येवं शकता, ह्या धड्यान फंक्शन्स खंयचे विचारूं शकता, युजीस खंयचे विचारूं शकता, एडवांटेजीस डिसएडवांटेजीस खंयचे विचारूं शकता, प्रॉब्लेम्स, डायग्राम्स, ट्रू एंड फॉल्स, लॉज खंयचे विचारूं शकता. हेज्या खातीर व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणजे आमचे कडेन जाता तितले पेपर सेट्स आसपा जाय. सादी गजाल, सचिन तेंडुलकर ताका बॉल घातलो, बॉल म्हणजे क्वेश्चन आनी बॅटींग म्हणजे आन्सर. सो प्रत्येक दिसा तो 5-5, 6-6 तास हें चालूच आसता तांचें, तेन्ना ही इज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. आमचें काम कितें भुरग्यांचें तेंच क्वेश्चन आनी आन्सर, क्वेश्चन आनी आन्सर. क्वेश्चनाचें सारकें बरें आन्सर बरयलें अशें आमकां मार्क मेळपाचें ना. तर हें तुमी लक्षांत दवरपा जाय की जाता इतले प्रस्नाचे संच खंयसून मेळटा इतले घेवपाचे आनी ते सॉल्व करपाचो प्रयत्न करपाचो. ताच्या उपरांत सर पिरियडीक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. पयली गजाल म्हणजे हातूर 4-5 लॉज आसा, डॉब्रिनर, न्यूलँड्स, मागीर मोस्लेज, मॉडर्न लॉ. आनी हे 4 लॉज पैकी एक लॉ 100% येता, म्हणजे एक मार्क मेळ्ळो. सगळे मार्क आसा 4. मागीर तुमकां एटॉमीक नंबर दिता आनी ताजेरसून तुमकां इलेक्ट्रॉनीक कॉन्फिगरेशन सांगता काडपाक, व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स, व्हॅलन्सी, ग्रूप, पिरियड विचारता. हाजेर तुमकां एक मार्क 100% मेळटा. हे 2 मार्क सारके हाजेर घेवपाचे ह्या लेसनांतले. मागीर एडवांटेज आनी डिसएडवांटेज ऑफ ऑल दीज लॉज, डॉब्रिनर, न्यूलँड, हे सगळे एडवांटेज आनी डिसएडवांटेज लक्षांत दवरपा जाय. चवथी गजाल म्हटल्यार एक पेटंट क्वेश्चन आसता तो जे शोध लागून आसले एलिमेंट्सचे. फॉर एग्जाम्पल इका बोरोन, इका एल्युमिनियम आनी इका सिलिकॉन हांचो शोध मागीर लायलो, पण भितर ताका जागो आसलो. तेन्ना ताका कितें नांव मेळ्ळें, स्कँडियम, गॅलियम आनी जर्म. हाजेर तुमकां हाफ मार्क गॅरंटीड. तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार ह्या हातूर तुमकां 4 मार्कां पैकी 2.5 मार्क हे सारके गॅरंटीड आसता. म्हणजे सर्वसाधारण भुरगे, एवरेज भुरगे. आनी ना, हे सादारण तुमकां एवरेज भुरगे म्हणजे सादारण कोण जर पेपर काडपाक बसलो जाल्यार सादारण हे प्रश्न विचारता. आतां एक गजाल लक्षांत दवरा हांगा की पिरियोडीक क्लासिफिकेशन हातूर एक तुमकां आतां हांव एक हें सांगता, हेका म्हणटात निमोनिक्स. थर्ड पिरियड आमकां लक्षांत दवरपा जाय. थर्ड पिरियड कसो लक्षांत दवरप, तेज्या खातीर एक हांवें कन्नड वाक्य केलां, ताका अर्थ कांय ना कन्नडान. नाम ग आलसी, P.S. क्लार. P.S. क्लार हो मनीस, म्हणजे हो मनीस आळशी आसा अशें ते लक्षांत दवरपाचें. नाम ग आलसी, P.S. क्लार. ना Na म्हणजे सोडियम, Mg नाम ग म्हणजे मॅग्नेशियम, एल्युमिनियम Al आल, Si सिलिकॉन, फॉस्फरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, अशें करून सगळे ते लक्षांत उरले. आतां लक्षांत दवरून कितें कळपा जाय आमकां, सोडियमचो तुमकां सोडियमाक 2 लायनी आसा, म्हणजे 11 एटॉमीक नंबर 11. हेजेरसून तुमकां फुडलो म्हणजे मॅग्नेशियमचो 12, एल्युमिनियमचो 13, सिलिकॉनचो 14, फॉस्फरसचो 15, सल्फरचो 16 आनी क्लोरीनचो 17. हें लक्षांत उरलें. एकदां एटॉमीक नंबर लक्षांत उरलें की इलेक्ट्रॉनीक कॉन्फिगरेशन 281, 282, 283 अशें करून लायनीन सगळ्यांचें लक्षांत उरलें. म्हणजे ह्या लायनीचेर तुमकां सबंद थर्ड पिरियड सगळे एलिमेंट्स तुमकां बऱ्या भशेन अशें लक्षांत उरता की ताजेर कितेंय प्रस्न आयलो जाल्यार तुमी तें उत्तर दिवंक शकता. हेका म्हणटात नेमोनिक्स. कशें तरी एक हें तकलेन घालून दवरप, एटॅच करून ताका. अशें करून ह्या पिरियोडीक क्लासिफिकेशनांतले 4 मार्क तुमी सहज तुमी घेवं शकता. ओके. ताच्या उपरांत धडा आसा तो लायफ प्रोसेसीस. आतां लायफ प्रोसेसीसाक 6 मार्क आसा, म्हणजे गॅरंटीड हांगा तुमकां 2 मार्काचो डायग्राम आयलोच. सो हातूंतले जे डायग्राम जे आसा ते तुमी सगळे म्हणटा ते काडून पळोवपा जाय. ते 2 मार्क जाले.
जाल्यार मागीर जे आसा तो एक्चुअली हो चॅप्टर सामको वास्ट आसा कळ्ळें न्ही. पण हातूर वेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन तरेतरेची, स्पोर फॉर्मेशन, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड ह्युमन बिंग्स, युनिसेक्शुअल फ्लावर्स, बायसेक्शुअल फ्लावर्स, स्टेमेन, कार्पेल, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, फर्टिलायझेशन, जर्मिनेशन, मागीर चेंजीस इन टीनेज इन बॉयज एंड गर्ल्स, प्युबर्टी, टेस्टोस्टेरॉन, वास डिफरन्स, युरेथ्रा, प्रोस्टेट ग्लँड्स, फंक्शन ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट, युटेरस, प्लासेंटा, हाव टू एवॉयड प्रेग्नन्सी, प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, ह्यो सगळ्यो ज्यो इम्पॉर्टंट जे आसा तुमी कळटा तुमकां वाचतकच कितें हांगा म्हत्वाचें आनी कितें म्हत्वाचें ना तें. जाता तितलें हे भरपूर सारको डिटेल तुमी अभ्यास करपाक जाय. पण 2 मार्क गॅरंटीड. एका कितले मार्क्स आसा टोटल? एका मार्क आसा 5 आसा. 5तले डायग्रामा भितरलो येताच. आणि हे तुम्ही सगळे जे सब टॉपिक सांगले ते सब टॉपिक सगळे आमच्याशी निगडीत, आमच्या शरीराशी निगडीत आसा. तेन्ना एखादो भुरगो शिकत आसतना खूप इंटरेस्ट येतलो आणि खूप गरजेचें आसा. आनी हातूंत सेक्स एज्युकेशनची वेवस्था जाल्ली आसा. भुरग्याक सगळें कळटा की आपले शरिराची रचना कशी आहा आनी सेक्स एज्युकेशन कितें आसा, कितें करपा जाय, कितें करपा जाय, सगळें भितर कळटा. एक बऱ्या पैकी जिवनाशी आपल्या निगडीत असो एक हें आसा. ओके. ताच्या उपरांत सर जो धडो आसा तो घेवया. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. हाका 4 मार्क आसा. हातूंत इम्पॉर्टंट म्हणजे फंक्शन्स ऑफ डिफरंट दिसवन ऑफ ब्रेन. ब्रेनाचे जे आमचे भाग जे आसा तांचे फंक्शन ती इम्पॉर्टंट. हाजेर तुमकां गॅरंटीड एक हाफ मार्क खंय तरी मेळटा. दुसरी गजाल म्हटल्यार हायड्रोट्रॉपिजम, जिओट्रॉपिजम, फोटोट्रॉपिजम, कॅमोट्रॉपिजम हांचेर तुमकां एक मार्क मेळूं शकता. थंय सादारण अश्यो एरियाज आसा की त्यो आमचो परीक्षक जो आसता थंय ताजेर तो हे विचारतात, प्रश्न विचारतातच. ओके. मागीर तशेंच डिफरंट ग्लँड्स आसता आमच्या भितर आनी खंयसर खंयचो ग्लँड आसा. स्टमकान एड्रिनल ग्लँड, एड्रिनालीन, मागीर ताचें काम कितें, आमच्या माने खंयचो ग्लँड आसता, काना कडेन कसलो आसता, टेस्टिजान कितें आसता, ओवरिजान कितें आसता, हें सगळें खबर आसपाक जाय. तिसरी गजाल प्लांटाच्या बाबतींत खंयचे हॉर्मोन कित्याक काम करता, गिबर्लिन कित्या खातीर वापरतात, सायटोकिनीन कित्या खातीर, एब्सिसीक एसीड कित्या खातीर, ह्यो ज्यो गोश्टी आहा त्यो हायलायट तुमी शिकपाकच जाय कित्याक हाजेरच चडशे प्रश्न आसता. ओके. सर हो विशय खूप मोठो आसा आणि हो एका एपिसोडान सोंपचो ना. तेन्ना आमी परत फुडल्या एपिसोडाक मेळुया आणि जे उरलेले धडे आसा आनी उरलेले जे एक विभाग आसा, आस्पेक्ट आसा सायन्सा बद्दल ताच्या विशीं विस्तारान उलोवया. हे आसात विजय कुमार वेरेकर सर. तांकां आमी ह्या एपिसोडान निरोप दिना. परत फुडल्या एपिसोडान आमी तांकां निमंत्रीत करतले आणि त्याच बरोबर सायन्साचे जे आनी बाकीचे धडे उरल्यात त्या धड्या विशयी आणि बाकीच्या आस्पेक्टा विशयी विस्तारान उलयतले. पळयत रावत प्रुडंट.